बेसिसाचेर चालू आहा. फाटल्या दिसांनी खूब जाणांनी सरपंचान आमचेर टिका केली. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी भायले की आमकां टँकर घालूंक दिना म्हणून. टँकर तिंका बाबा ना गो. टँकर म्हणटा पळय ते थिंगासर बिझनसूच आसचें ना. आतां आमी थोडे आमचे कलंगूटचे आनी इवन कातोली विलेजीचे 1-2-3 टँकर आमी घेता. एक 15 टँकर घेता की खंय अजुनूय कनेक्शनां हिंगा मेळना तर तेंचे हाडून थिंगा अनलोड करप. ते पूण आमचो प्रयत्न चालू आहा की माड्डा वाडो, तिवाय वाडो, उमता वाडो ह्या 15 दिसांक कनेक्शनां सगळ्या गेस्ट हाऊसांक दिवप. ते खातीर जे काम थिंगा इनकम्प्लीट आसले स्पेशली इन द वॉर्ड ऑफ फ्रांसीस जो आमचो एक्स सरपंच आहा तेजे वाड्यार कंप्लीट जाला. आतां कनेक्शनां रिलीज जातली. लोकांनी कनेक्शनांक एप्लाय करचे. सो टँकरांनी हाडपाची गरज ना घरात. थिंगा ग्रीन प्लांट जावचो म्हणून आमचो प्रयत्न आहा. जायकान हो प्रोजेक्ट बांदलो थोडो इनकम्प्लीट सोडून गेले. आतां तो आमी कंप्लीट करता. सेवरेज कॉर्पोरेशन इज कंप्लिटींग द इनकम्प्लीट वर्क. तितून ट्रिचरी प्लांट जो भितर घालूंक जाय तो घालूंक नासलो तो आतां आमी घालता. ट्रिचरी प्लांटाचें काम आनी नेक्स्ट 20 डेजान सोंपता. हो 7 crores प्रोजेक्ट. तेचे भायर जे पंपिंग स्टेशन जे आसले सिंक जाताले नियर कोरियात फुटबॉल ग्राउंड ते आमी नये केले. 1 म्हयन्याक लोकांक मातशे त्रास जाले पूण न्यू केले. सो हितून आनीक सरकार एक 15 कोटी सुमार ते उमता वाडो, तिवाय वाडो, माड्डा वाडो ही सगळी कनेक्शनां दिवपाक आमी सरकारान खर्च केल्लो आहा. तेजे भायर ट्रिचरी प्लांट, तेजे भायर ग्रीन प्लांट जावचो म्हणजे गार्डन. तेंचो प्रॉपर्टी व्हडली आहा. व्हडले गार्डन करचे आनी हो ग्रीन प्लांट जावचो म्हणून आनीक टेंडर आतां अबाउट 25 crores काडटा. सो दॅट एंटायर मशिनरी आनी जे हे कमी आहा ते कंप्लीट जावचे. आनी तेजे भायर जे ट्रिटीड वॉटर आहा ते रिव्हरान वयचे न्हू म्हणून कलंगूट पंचायतीचो मागणी आसली. लायक मायंडेड पीपल, NGOs, एवरीबडी हॅड ऑब्जेक्टेड. सो वी आर गिविंग अ रिव्हर्स पायपलायन which will go from the sewage treatment plant up to Taj. एकाय सरकार about 35 crores मोडटले with 2 stations for underground sumps. So people can take the treated water and use it for their garden. म्हणजे कोणाचे व्हडले लॉन्स आहा घराचे आसूं, गेस्ट हाऊसाचे आसूं, रिसॉर्टाचे, हॉटेलाचे हेणी यूज करपाचे. कोणाक फ्लाशाक बसून जाय जाल्यार तेणी घेवपाचे. हे उदक आमी फ्री दिताले, फ्री ऑफ कॉस्ट. दिस वॉज पार्ट ऑफ द earlier project which was submitted in the High Court by the government that we will reuse the water, treated water for local consumption, that is for flushing as well as gardening. So हे करपा खातीर जे रिवर्स पायपलायन आहा दोशी वाटेन पॅरलल टू द रोड अप टू ताज हे आमी काम सुरवात करतले. पूण तेजे एस्टिमेशन काम चालू आहा. तेजे टेंडर प्रोसेस जातलो, फायनान्शियल अप्रुवल जातले आनी मागीर काम सुरवात जातले. ताका एक 7-8 म्हयने लागतले हे सगळे काम सोंपोवपाक. 35 crores will be that project with 2 sumps and 2 pumping stations for this treated water to go to every hotel, every guest house, whoever has a big lawn, garden, they can use it. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.